सरकाराक विचारपाक सोदता आणि गोयच्या सीएमाक विचारपाक सोदता, जे ऑफिसर करप्शन फ्री गव्हर्नन्स दितात त्यांना बाबा तुम्ही एका वर्सा भितर ट्रान्सफर कित्याक करतात रे? म्हटल्यार त्या मंत्र्यांची कामां आयकना म्हणून त्यांना ट्रान्सफर जाता. काल आम्ही मोहीन गुदिन्होचो स्टेटमेंट ऐकले आणि त्याच्या उपरांत त्यांचे ट्रान्सफर ऑर्डरी आम्ही पळयले. अरे चल्ला कितें? आयज जेन्ना लोक पंचायत सेक्रेटरीचेर बीन कंप्लेंट करता आणि पंचायत सेक्रेटरीचेर कंप्लेंट करून त्यांना ट्रान्सफर कर म्हणटा जाल्यार त्यांना तेंच्यांनी कितें जर चुकीचें केलें जाल्यार सस्पेंड कर म्हणटा. ते लोकांचे डिमांड तुम्ही आयकना मरे. आणि जे ऑफिसर्स, जे चीफ ऑफिसर्स, बाकीचे ऑफिसर्स आणि गव्हर्नमेंट स्टाफ बरे कोण काम करता त्यांना तुम्ही सूड बुद्धीचे राजकारण करून ट्रान्सफर मारता. आयज मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीन तेच घडला. या मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीन आता तेच घडला. जो मनीस इतल्या तेंपान बरो चीफ ऑफिसर येयलो त्याचो आता काल तुम्ही ट्रान्सफर मारलो. कोणाच्या सांगण्याचेर ट्रान्सफर मारलो? आयज लोक म्हणटा तो चीफ ऑफिसर जावो म्हणून आमकां. याची दखल प्रमोद सावंतान घेवपाक जाय. प्रमोद सावंतान घेवपाक जाय, जो सांगता आपले गव्हर्नमेंट सारखे करप्शन फ्री गव्हर्नन्स, पारदर्शकता आपल्या गव्हर्नन्सान आहा म्हणून सांगता. कितें जे टायमाचेर तुका जे असले बरे ऑफिसर मेळ्ळा तांकां एप्रिशिएट करपाक जाय. आयज हो जो ऑफिसर आहा चीफ ऑफिसर दिपेश पिळगांवकर, तो गरिबांची कामां करता. कितें कोणा मदीं भेदभाव करिना, कोणाची कामां आडोवन थेयना आणि मंत्र्यांक मेन म्हटल्यार मीठ घालिना. मंत्र्यान जर आपयला त्याच्या ऑफिसान वचना, तेका ऑफिसान आपयता म्हणून त्याचो ट्रान्सफर मारला. आयज चीफ ऑफिसर जे आहात न्हू बरे मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आयज लोक डिमांड करता. काल हांवें एक बारीकशी मेसेज समाजान सोडली. त्या टायमाचेर म्हाका मेसेजी येयले खरोच तो बरो मनीस म्हणून. हांव गोंयच्या सीएमाक सांगपाक सोदता, असले राजकारण, बुरशें राजकारण गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी करूं नाका. जे लोकांक कितें जाय न्हू तेच लोकांक दिया. आयज बरे ऑफिसर आमकां सगळ्या डिपार्टमेंटांनी, पुलीस डिपार्टमेंटान, म्युनिसिपालिटीन, एक्सायज डिपार्टमेंटान, आरटीओ डिपार्टमेंटान सगळे कडेन आमकां बरे ऑफिसरांची गरज आसा. बरे ऑफिसर जर मेळ्ळे जाल्यार गव्हर्नमेंट बरें चलतलें. आणि अशे राजकारणी जर मोदी बुडबुड करूंक लागले न्हू जाल्यार आख्ख्या गव्हर्नन्साची वाट लागतली. एक राजकारण्याच्या स्टेटमेंटा खातीर तुम्ही ट्रान्सफरी काडटात तेंचे. आयज लोक आमच्या मुर्मुगांवचो म्हणटा की तो चीफ ऑफिसर आमकां जावो म्हणून. गरज पडलेले आमी आंदोलनूय करतले. आम्ही आता विचार करून ठेवलेलो आहा. याचे काम सांगता तुका आता दिपेश पिळगांवकराचे कितले वर्साचे पेंडिंग ड्यूज आसलेले 2017 मेरेन स्टाफाचे, ते पेंडिंग ड्यूज त्यांनी फॉलो अप करून आयओसी कडल्यान पेमेंट हाडून तांकां पेमेंट घातला खंय मरे. हे तेंचे स्टाफ सांगतात. रिटायर जे कोण रिटायर झाले त्यांचे ड्यूज असलेले कितले वर्षाचे ते सुद्धा ड्यूज क्लियर केले मरे. मागीर इतलो जर बरे कोण काम करता जाल्यार तेका ट्रान्सफर मागीर तुम्ही गव्हर्नमेंट कशें चलयतले तर असले बरे ऑफिसर जर ना जाल्यार. दॅट मिन्स आयज जे डिपार्टमेंटांनी सिनियर ऑफिसर्स, ज्युनियर ऑफिसरांक बीन त्रास करता ते आमी पळयले. पयर एक पुलीस कॉन्स्टेबलाचो एक एलिगेशन जाला. कित्याक तर आयज हे जे प्रामाणीक ऑफिसर आहात हे तुमची कामां आयकना म्हणून मागीर तांकां हॅरेसमेंट, म्हणून मागीर तांकां टॉर्चर. आमी आयकून घेवचे ना एक्टिविस्ट. तुमकां सांगता आयज जर ऑपोजिशन उलयना न्हू जाल्यार आमी एक्टिविस्ट उलयतले आनी आमी तेंच्या बरोबर उबे रावतले. आयज ह्या असल्या ऑफिसरांची आमकां गरज आसा. हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां की ग्रेड 1 ऑफिसरांक सुद्दां तेंचे तुमी बायोमेट्रिक्स यूज करा. कित्याक आमकां ते 24/7 जाय. तेंची जी ड्युटी आसता 8 वरांची काय 10 वरांची कितें ते ड्युटेक थंय ते आमकां अवेलेबल जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार तुमची मिस्टेक तुम्ही आमकां फूल टायम चीफ ऑफिसर दिवंक ना ह्या म्युनिसिपालिटीन. तांकां 3 पोस्ट दिता. हे कमिशनाचो ऑफिसर, ते कमिशनाचो ऑफिसर. मागीर हांगासर ताका फायली क्लियर करपाक टायम मेळना. आमकां मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीन फूल टायम ऑफिसर जावो आनी आमचो डिमांड तो दिपेश पिळगांवकर जो आहा चीफ ऑफिसर तोच आमकां हांगासर जावो. आमी तुमची दादागिरी खपोवन घेवचे ना. हांव वास्कोचो आमदार दाजीबाब साळकर तुका हांव सांगपाक सोदतां, तूं एक बरो मनीस आनी सांगता ते आयकता. तुका हांव सांगता बाकीच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका कोणाचेर विश्वास ना. मुर्मुगांव तालुकान कितें 4 आमदार आहात तांकां सांगून फायदो ना. दाजीबाब तुका सांगता हो जो ऑफिसर आहा ही वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी तुजी, तूं इनिशिएटीव घे आणि ताका हांगासर दवर. आयज तुजो तुज्या बर्थडे दिसा हांव तुजे कडेन एकूच मागता, हो जो ऑफिसर आहा दिपेश पिळगांवकर ताका हांगासर दवर. हो लोकांचो डिमांड. आणि जर सपोज तुम्ही आयकना जाल्यार आमी आंदोलन करतले.